आयज गोंय मुक्ती दीस. पुर्तुगेजांच्या 450 वर्सांचे जुलमी राजवटीच्यान गोंय 1961 वर्सा मुक्त जाल्लें. हें जैत मेळोवपा खातीर जायत्या सुटके झुजाऱ्यांचें योगदान आसा. तांचे यादीन मुक्तीचो स्वास घेत गोंयकारांनी गोंय मुक्ती दीस मनयलो. गोंय हे टुरिस्टीक स्टेट आसा आनी टुरिस्टीक स्टेट आसतना ती गोंय टुरिजम हांगासलें वाडोवपा खातीर हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की स्वच्छ गोंय दवरपा खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पंचायती म्युनिसिपालिटी काम करता तांकां सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें. गोंयकारांच्या बरोबर हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या इंडस्ट्रीकूय हांव आव्हान करता की ह्या सगळ्या ई वेस्ट किंवा हॅजार्डस प्लांट किंवा STP किंवा ETP ह्या सगळ्यांचे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत जें काम सुरवात आसा त्या खातीर घाण उदक न्हंयेन सोडचें न्ही, कचरो हाडून रस्त्यार उडोवचो न्ही आनी घाण आसली इंडस्ट्रींतली वेस्ट ही हॅजार्डस वेस्ट ह्याच सारकेल्या कंपनी कडेन दिवची. गोंय मुक्ती दिसा निमतान भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शान परबीं भेटयली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कार्मल कोपेला लागसार एक भिरांकूळ अपघात घडलो. एक बायल आपले स्कूटरीर म्हाका जाणा ते कुडतरी येताली जाल्यार जीप चालक कुडतरेच्यान म्हाका जाणा वतालो. जीप चालकाचें नियंत्रण गेल्ल्यान ताणें स्कूटरीक व्हरून मोखली. CCTVन प्रकरण रेकॉर्ड जाला. बायल सोंपली. ड्रायव्हर पियेल्लो म्हूण दुबाव. सध्या जीप आनी बायक कुडतरी पुलीस स्टेशनार आसा. पुलिसांनी FIR रजिस्टर केला. मजगती कुडतरे आनीक एका अपघातांत एके गाडयेन 2 बायकांचेर मोखली. एकटो जखमी म्हूण म्हायती मेळटा. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. अडफड्या बर्जबाय रोमियो लेन क्लबांत जाल्ल्या अग्निकांडा उपरांत गोंयभरच्या क्लबांच्या सेफ्टीचेर प्रस्न उपरासताले. कांय क्लब सील केल्यात. क्लबाच्या फायर सेफ्टी NOC विशीं विचारल्यार खात्याचो संचालक उलोवंक तयार ना. जे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसाचे डायरेक्टर आसा तांकां आमी मेळपा आयले की करंट स्टेटस कितें आसा ह्या NOCचो. जाल्यार जे डायरेक्टर आसा तांच्यांनी आमकां ऑन कॅम कांयच सांगूंक ते रेडी ना. वयल्यान तांच्यांनी सांगलें की ते आपल्याक कांयच खबर ना. आतां ते फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसाचे डायरेक्टर ते आमकां सांगता की तांकां कांयच खबर ना, ती वेगळी कमिटी आसा. पूण अशें कशें जावपाक शकता की जेन्ना फायर NOC म्हणटा तेन्ना डायरेक्टराक कांय खबर ना. आमी करंट स्टेटस विचारलो की जी सील केल्या क्लबां तांकां NOC दिल्यात काय म्हणून तांच्यांनी परत अप्लाय केल्या जाल्यार ते म्हणटा ते आपल्याक कांयच खबर ना, ते कितें चल्लां तें तेजे खातीर सेपरेट कमिटी आहा म्हणटा. आतां हो एक मोठो प्रश्न की ते डायरेक्टर जावन तांकां जर खबर ना जाल्यार कोणाक खबर आसा. जेन्ना ते हांगासर त्या पोजिशनाचेर आसा की डायरेक्टर म्हणून फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसाचे, जर तेच म्हणटा की आपल्याक खबर ना जाल्यार जो सामान्य नागरीक आसा जावं आमी कोणा कडेन वचप की बाबा ह्या जी क्लबां सील केल्या तांकां NOC मेळ्ळ्या काय ना. आतां हो एक मोठो प्रश्न पडटा. कांय दिसां पयलीं हणजूणचो कॅफे CO2 क्लब सरकारान सील केल्लो. ताची फायर सेफ्टी NOC सोंपिल्ली. क्लब सील केले उपरांत रोखडीच खात्यान ताका NOC इश्यू केली. ताचेर बोवाळ जालो. आतां खात्यान ती फाटीं घेतल्या.
क्लब आहलो तो CO2 म्हणटा तो एक क्लब तेणे सील आसतना सुद्दां फायर डिपार्टमेंटान तेका फायराची NOC दिली म्हणून कळोन येताले. सो आज आमी फायर डिपार्टमेंटान येयल्ले की विचारपाक की CO2 तुमी परमिशन दिला का म्हणून. सो तेज्या खातीर आमी हांगा विचारले तेन्ना तेंच्यांनी सांगले की तेंच्यांनी रिन्यू खातीर हे CO2 फायर NOC आहा ती आमी दिल्ली. मात आतां ती कळोन येता की जे सील आसले त्या कारणा खातीर आतां ती फायराची NOC आहा ती फायर डिपार्टमेंटान COTचो क्लब आहा ती आतां रिवोक केल्ली आसा. तितून आतां गोंयभरचे रेस्टॉरंट आहा त्या रेस्टॉरंटाक आतां खंय तरी जाग येयल्या कशी दिसता. कित्याक आतां फायर डिपार्टमेंटा कडेन कमीत कमी 400 ते 500 एप्लिकेशनां अशी येयल्या की तेंच्या कडेन पयलीं परमिशनूच नासले. आतां फ्रेश परमिशना खातीर जे रेस्टॉरंट आहा भितर थोडे क्लबू आहा म्हणून कळोन येता तेंच्या कडेन फायराचे अशें परमिशन नासले. त्या परमिशनाक आतां एप्लिकेशनां आतां हांगा फायर डिपार्टमेंटान येयल्लेली आसा. प्रुडंट खातीर ओमकार फळारी आणि स्वप्नील तारी. आमी पळयता की आमचे जे गोंयकार आसा ते सद्या खंयच फाटीं उरना. वेगवेगळ्या मळांचेर आमचे गोंयकार नामणां ही आपली जोडीत आसा. नॅशनल तशेंच इंटरनॅशनल लेवलाचेर. तातूंतलोच एक म्हणल्यार सालकार दोतोर स्वप्नील सालकार. आनी तुमी तांच्या हातीन पळयतात आसतले तांच्या हातीन सद्या जो आसा तो फिल्मफेअर एवॉर्ड फिल्मफेअर OTT एवॉर्ड ताका फावो जाला. मेडिकल प्रॅक्टीस सोडून फूल टायम रायटिंगान घुसपाचो जाले 10 वर्सां. नोटीस केले तुमी बशीन देंवले. आयकलें आमी तुमी वतनाय बशीन गेले आनी इवन म्हाका दिसता वेन्यूचेर तुमी रिक्षा करून कितें तरी गेले म्हणून आयकलें. सो कशें कित्याक खातीर हें सगळें घडोवन आयलें अशें? इज व्हेरी कम्फर्टेबल आनी आतांच्या टायमार एअरक्राफ्टाकून बस मातशी बेगीन पावता अशें हांवें आयकलां. कित्याक की आमचो जो दुसरो एकटो को रायटर आशिल्लो तो सकाळचो 3:30 दिल्लीच्यान भायर सरपाचो आशिल्लो. रातचो 7 पर्यंत तो सरूंकच पावना. जो मातसो फ्लायटींचो इश्यू आसा ताच्या खातीर. आनी इन बॉम्बे तर टू बी फ्रँक म्हाका ड्रायवींग करपाकूय कळना. सो बॉम्बे ऑटो आनी उबर ऑटो घेवन वचप इज लायक मोस्ट कन्विनियंट. ऑलमोस्ट वी रोट 78 ड्राफ्ट्स of the film. So after 79 draft is the one which we have seen that has won the prize. आमच्या पिक्चराचें नाव स्टोलन. इट्स ऑन Amazon Prime आनी रिव्ह्यूज तर देवाच्या दयेन सामके बरेच आयल्या. सगळे मोर दॅन 50 कंट्रीजांनी वचून मागीर आमी फायनली इंडियन रिलीज जाले. यू हॅव टू रियली वॉन्ट टू डू इट. ह्या फिल्डान वचपाक मातसो क्रॅकूच आसचो पडटा. अठवड्या बर्चबाय रोमियो लेन क्लबात जाल्ल्या अग्नितांडवा उपरांत क्लब बेकायदेशीर म्हणून मुखार आयले. ते उपरांत थळावो सरपंच रोशन रेडकार आणि पंचायत सचिव रघुवीर बाक्कराची चौकशी सुरू जाली. तांकां अटक करपा विशीं हालचाली सुरू जाल्यो आसतना ते अटकपूर्व जामिनाक घेवन कोर्टा मुखार पावले. सध्या तांकां अंतरीम थाकाय. 23 डिसेंबराक सुनावणी. जामिनाक विरोध करूंक पुलिसांनी मानिल्ली म्हणणे अशें. 2023 बर्चबाय रोमियो लेन क्लबाक चलोवंक ट्रेड लायसन घेवंक हडफडे पंचायतींत अर्ज. एप्रील 2023 ते मार्च 2024 मेरेनचें ट्रेड लायसन पंचायतीन डिसेंबर 2023 दिल्लें. 14 डिसेंबर 2023 जाल्ल्या पंचायत मंडळाच्या बसकेंत एकमतान लायसन दिवपाचो थाराव पास जालो. थारावाचेर सरपंच रेडकाराची सय. पर्यावरण आनी बांदकाम नेमांचे उल्लंघन केला म्हूण 18 डिसेंबर 2023 पंचायतींत कागाळ आयिल्ली. कागाळी उपरांत पंचायतीन जमनीचो मालक सुरिंदर कुमार खोसलाक सायट इन्स्पेक्शनाची नोटीस काडिल्ली. 17 जानेर 2023 इन्स्पेक्शन जालें मात सरपंच रेडकारूच गैरहजर. 20 एप्रील 2024 पंचायत सचिवान बांदकाम मोडपाची रघुवीर खोसलाक अर्द काडिल्ली. 16 मे 2024 खोसलान डेमोलिशन अर्दीक पंचायत संचालका मुखार आव्हान दिल्लें. पंचायत खात्याच्या अतिरिक्त संचालकान घेतिल्ल्या सुनावणे वेळार सरपंच रेडकार गैरहजर रावलो. 11 जून 2024 पंचायत खात्याच्या अतिरिक्त संचालकान डेमोलिशन अर्दीक स्टे दिलो. पंचायतीचो मुखेली म्हणून 3 जून ते 4 डिसेंबर 2024 मजगती जाल्ले सुनावणेक रेडकार गैरहजर रावलो. मात पुलिसेन कोर्टा मुखार मांडिल्ले म्हणणे पळयतकूच प्रश्नाचो जापो मेळचे सोडात तातूंतल्यान नवीन प्रस्न उप्रासतात. In this 90-page long say of Anjuna Police has only focused on the illegality committed by the Sarpanch Redkar and the Secretary Bakkar for issuing the trade license to run Birch by Romeo Lane
in December 2023, which was valid till 31st March 2024. But surprisingly, Anjuna Police is silent on the issue that how the Birch by Romeo Lane operated without any trade license after 1st April 2024 till this fire tragedy occurred. Police is yet to deal with the issue, the illegality on the part of village panchayat of Harpura and Nagwa and panchayat officials, why they did not act upon the illegal operation of Birch between 1st April 2024 till the fire incident in December 2025. प्रुडंटा खातीर सिने रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि ओंकार फळारी. लुथरा भावांचो पुलीस कादयेन तपास सुरू जाला. डॉक्युमेंट सुरक्षा उपाय येवजण्यो हांचे विशीं पुलिसांनी तांकां जाप विचारपाक सुरवात केल्या. बर्चाचो दुसरो धनी अजय गुप्ताच्या भलायकेच्या तपासणीचो आदेश कोर्टान पुलिशेक दिला. जाल्यार हे प्रकरणात अटक केल्ले राजीव मोडक, प्रियांश ठाकूर, राजवीर सिंघानिया, विवेक सिंग आणि भारत कोहलीक 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी फरमायल्या. To ascertain whether there is such a medical issue with him. Okay. If it is ascertained that there's a medical issue, then she takes a particular view. Okay. And if they find out that there is no such an issue, she takes a different view. Okay. So it's right now no order has been passed, but based on our representation, the accused is being sent for medical examination to the hospital. So you all had cited health issues, the back. Apart from other issues, one of the issue was the health issue, and which is not only L1 or L4, L5, which is basically got to do with orthopedic, but this is also an issue of the nerves. So all this while the nerve, it was not taken to a neurosurgeon. So we are saying that now we should take it to an orthopedics as well as a neurosurgeon. And the previous inspection which the doctors have done was by taking him to a physician, general physician. That can be. फायर सेफ्टी कडेन केल्ले दुर्लक्ष, एमर्जन्सी एक्झिटाचो उणाव आणि जाणीवपूर्वक केल्ल्या चुकांक लागून 25 जाणांक जीव वगडावचे पडले. ताकाच लागून लुथरा भावांचो रिमांड गरजेचो आसा म्हणून पुलिशेन कोर्टात म्हणणे मांडले. पुलिसांचो आर्ग्युमेंट, कायद्याप्रमाण सगळे परवाने घेऊन व्यवसाय करप ही क्लब धनी इन्व्हेस्टर आणि व्यवस्थापनाची जापसालदारकी. क्लब धनी इन्व्हेस्टर आणि व्यवस्थापनाच्या दुर्लक्षाक लागून पर्यटक कर्मचाऱ्यांच्या जिविताक धोको उप्रासलो. क्लबाचे डे टू डे ऑपरेशन, व्यवस्थापन आणि पर्यटकांची गर्दी तसेच तांची सुरक्षा ही मॅनेजराची जापसालदारकी. जतनाय घेनासतना कर्मचाऱ्यांनी फायर वर्क करपाक दिले. क्लबाची वेस्टर्न गेट बंद आसा हे तांकां खबर आशिल्ले, देखून तांणी एमर्जन्सी एक्झिट प्लान करपाक जाय आशिल्लो. मनशांच्या जिविताक धोको निर्माण करप आणि दुर्लक्षा खातीर लुथरा भाव जापसालदार. आपत्कालीन उपाय येवजण आणि फायर सेफ्टी तसेच मुळाव्या सुविधांकडेन आडनदर. लुथरा भावांनी कायदेशीर परवाने घेनासतना क्लब चलयलो. कायदेशीर परवाने घेनासतना व्यवसाय करप होच एक गंभीर गुन्यांव. आपत्कालीन एक्झिट नासप म्हळ्यार भौशीक सुरक्षे कडेन जाणून बुजून केल्ले दुर्लक्ष. रिमांड कित्याक जाय? लुथरा आणि तांच्या साथीदारांची भूमिका, निर्णय प्रक्रिया, अर्थीक बाबी, कार्यक्रमांचे परवाने आणि सहभाग निश्चित करपा खातीर. दुबावितांकडेन आशिल्ले परवाने, कबलात आणि अंतर्गत संवाद तसेच हेर महत्वाची कागदां जप्त करपा खातीर. परवाने सोंपल्या उपरांतूय धोकोदायक आणि बेकायदेशीरपणान व्यवसाय सुरू दवरपाचे कारण जाणून घेवपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हडफडे अग्निकांडाची मॅजिस्ट्रियल चौकशी सुरू आसा. आतां मेरेन 3 जाणांक निलंबीत केल्यात. हे घडणुकेक क्लब धनिया वांगडाच क्लबाक परवाने दिवपी अधिकारी तितलेच जापसालदार आसात. देखून चौकशे उपरांत कारवाय जातलीच म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. ह्या क्लबाचे ओनर गोंयान हाडले, तांकां अरेस्ट केले, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. प्लस अशें तुमी मेन्शन केल्ले ऑथॉरिटी खंय खंय चुकल्या, म्हणजे पंचायत लेवल चुकल्या, ह्या सगळ्यांचेर एक्शन जातल्यो न्हू काय फक्त क्लबा पुरते उरतले? 100% एक्शन जातले. हांवें जेन्ना सांगलां की क्लब ओनरांची, क्लब रन करपाची सगळ्यांची मिस्टेक आसात, बट ताका परमिशनां दिवपी जर कोण आसत न्ही जाल्यार तेंच्योय मिस्टेकी आसात. तांकां परमिशनां दिवंक नासली जाल्यार ते चलोवचे नाशिल्ले. म्हणून हांगासर परमिशनां दिवपी हे तितकेच जबाबदार आसा. म्हणून तांकां जी सेक्शन्स कोणाक लागता त्या सगळ्या सेक्शनाच्या अंतर्गत त्या सगळ्या केसींनी हे सगळे जाण हे जे येतले. म्हणून तर इनिशियल स्टेजीचेर जे दिसा आमी जेन्ना हे केलो तेन्ना आमच्या जे लक्षान आयलें की 3 जाणांक सस्पेन्शन करण्या फाटीमागचे जेणी ही ताका ट्रेड लायसन्स दिले जाल्यार पंचायत जबाबदार आसता. आमी सेक्रेटरीक सस्पेंड केला. आमी एका कन्सेंट टू ऑपरेट लागता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तिका सस्पेंड केली. आनी थर्ड वन ज्याची केस DOPन पेंडींग आशिल्ली विथ द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द पंचायत चार्ज आशिल्ल्या डायरेक्टर
तिकाय आमी सस्पेंड केला. ताजी फुडें सगळो रिपोर्ट आयल्या उपरांत एकंदर आनी कोण गव्हर्मेंट ऑफिसर्स कितले जाण आसा आनी कोण कोण जबाबदार आसा, पंचायत कितली इन्वॉल्व आसा हें पळोवन ह्या सगळ्यांचेर कारवाई 100% जातली. गोंयांत रेस्टॉरंटां क्लबांनी कन्वर्ट जाल्यात. क्लबां खातीर वेगळे धोरण आनी SOP ना. हडफडेच्या अग्निकांडान सरकाराचे दोळे उक्ते केल्यात. ताका लागून आतां क्लबां खातीर SOP घालून दितले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. रेस्टॉरंटां ह्यो क्लबात कन्वर्ट जाल्ले आसा. देर इज नॉट सेपरेट अ पॉलिसी एज फॉर द म्हणजे क्लब म्हणून चलोवपा खातीर वेगळी पॉलिसीज ना. आनी हे आतां न्ही, म्हणजे बरेच जाण हेका ब्लेम करता आसतना फक्त म्हणजे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत काय म्हणून हेजो जर इतिहास काडून पळयलो आसत जाल्यार क्लब संस्कृती गोंयांत गेल्या 20 वर्सां पासून आसा. ही कितें आतां ह्या 5 वर्सांक येवंक ना. तर मेजर काडून पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 2000 पासून हे चालू जाल्ले आहा. 2007-08 हेका मोठी बूम आयली, जितके ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणात आयलो. त्याच्या खातीर पळोवंक वचत जाल्यार हेका SOP केन्ना स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर हो केन्ना घातलो ना. नो डावट इट इज अ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून एकदा म्हणजे खंयचो इन्सिडंट जाल्या उपरांतूच म्हणजे ताका म्हणजे चड मोठ्या प्रमाणात ताजेर स्ट्रेंजंट रित्या वर्क करचें पडटा. कारण सेम थिंग खुबशीं डिसिजनां तशीच जाल्ली आहा. म्हणून ही स्टँडर्ड आमी इज ऑफ डुईंग द बिझनेस खूब कडेन केले, बट स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर नासलेत हे एकदा म्हणजे कितें तरी इन्सिडंट जालो त्याच्या उपरांत तें लक्षांत आयलें की बाबा हय हाच्या खातीर हें फिक्स करप गरजेचें आसा. बट हेन्स फोर्थ त्या प्रत्येका खातीर स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर ह्यो कंपल्सरी उरतल्यो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. 22 एप्रिल 2025 म्हादय प्रवाहाची 4थी बसका बेंगळूर जाल्ली. हे बसकेन म्हादय विशीं कांय तांत्रीक गजालींचेर चर्चा जाल्ली. हाचेर म्हादय प्रवाहान गोंय सरकार, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या सरकारा कडेन तांच्यो सुचोवण्यो प्रतिक्रिया दिवपाक लायिल्ल्यो. म्हादय पात्रांतल्या प्रस्तावीत उदका पुरवण आनी पिवपा उदकाच्या प्रकल्पा संबंदान म्हादय प्रवाहान मागिल्ल्या सुचोवण्यांचेर फकत कर्नाटक सरकारान जाप दिली, पूण महाराष्ट्र आनी गोंय सरकार सुशेगाद. म्हादय पात्रांत सध्या चलतल्या मेजर, मिडियम तशेंच मायनर इरिगेशन येवजण्यांचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. म्हत्वाचे मुद्दे नोंद करपाक लायिल्ले. हाचेर कर्नाटक आनी गोंय सरकाराची जाप प्रवाहाक मेळ्ळी, पूण महाराष्ट्र सरकारा कडसून अजून जाप मेळूंक ना. म्हादय प्रवाहांत आशिल्ले हायड्रो मिटिओरोलॉजिकल आनी हेर वॉटर रिसोर्सीस विशीं तिनूय राज्यांकडच्यान डाटा मागिल्लो. तातूंत गोंयान डाटा धाडला. म्हादय प्रवाहाची 5वी बसका 24 डिसेंबराक दिल्लींत थरल्या. तातूंत हे विशय चर्चेक येतले. प्रुडंटा खातीर महेश खाडी. जिल्लो पंचायत वेंचणूक 20 डिसेंबराक जावपाची आसा. ते फाटभुंयेचेर राज्य वेंचणूक आयोगान मतदार आनी मतदान केंद्रांचो डाटा जाहीर केलो. वट्ट 8,69,356 मतदार मतदान करतले. डाटा मेळटा ते प्रमाण हरमल मतदारसंघात 16,062 मोर्जे, 15,557 धारगळे, 16,203 जाल्यार तोरशे 15,061 मतदार. शिवोले 15,672, कोलवाळे 15,759, अर्डोणा 17,890 जाल्यार शिरसय 17,314 मतदार. हणजूण मतदारसंघात 17,074, कळंगुटे 22,117, सुकूर 24,312 जाल्यार रेज मांगूस 18,923 मतदार. पेनादी फ्रांस 17,337, सांताक्रूज 18,824, ताळगांव 19,754, चिमला 19,560 मतदार. खोर्ले 23,464, सांत लॉरेन्स 17,401, लाटंबारशे 15,352 जाल्यार कारापूर सरवण 16,242 मतदार. मये 15,853, पाळी 14,621, होण्या 16,249, केरी 17,076 जाल्यार नगरगाव 16,456 मतदार. दक्षिण गोंयाचो डाटा मेळटा ते प्रमाण उसगांव गांजे 12,605, बेतके खांदोळा 18,461, कुर्टी 19,044 जाल्यार वेलिंग प्रियोळ 18,057 मतदार. कवळे 19,993, बोरी 14,004, शिरोडा 16,020 जाल्यार राय 16,925 मतदार. नुवे 15,273, कोलवा 17,531, वेळी 17,500
48 जाल्यार बाणावले 20,119 मतदार, दवर्ली 19,918, गिरदोळे 16,360, कुर्तरी 19,800, नावेली 15,678, सावड्डे 14,657, धारबांदोडे 15,612, रिवोणा 16,666 जाल्यार शेळडे 14,110 मतदार, बार्शें 13,944, खोला 14,146 जाल्यार पैंगिणी 16,820 मतदार. साकवाळे मतदारसंघात सगळ्यांत चड 28,405 मतदार, कुठ्ठाळे 17,443 मतदार आसात. मजगती उत्तर गोंयच्या 25 मतदारसंघांनी 658 जाल्यार दक्षिणेत 662 मेळून गोंयभरच्या 50 मतदारसंघांनी 1,284 मतदान केंद्रां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. The High Court has dismissed a writ petition filed by Comunidad of Nagua and has upheld the orders of South Zone Administrator of Comunidad dated 12th November 2009 and the order dated 14th July 2011 of the Administrative Tribunal, which had denied the Comunidad of Nagua's plea to acquire shares of Joncars who failed to claim dividends for 30 years. The Comunidad of Nagua invoked Article 438 of the Code of Comunidades, seeking to declare shares as lost to certain Joncars for not claiming dividends over 30 consecutive years following a Gazette publication in 2008 and a corrigendum in 2009. It was contended by the petitioner Comunidad of Nagua that no matter dividends are declared by the Comunidad or not, it is duty of the Joncars to annually enroll themselves to claim the Jan means the dividends by the Comunidad. Dismissing the contentions of the petitioner Comunidad, the High Court noted that the records show that the Comunidad had not declared dividends in the year 1977, 1979, 1980, 1983, 1984 and 1985, breaking the required consecutive period of 30 years. The High Court further observed that the Article 438 mandates dividends not being claimed for 30 consecutive years, but here in this case, undeclared dividends interrupt this chain of required 30 years. Hence, there is no requirement to interfere with the orders of South Zone Administrator of Comunidad and the Administrative Tribunal. Mukesh Kumar for Prudent.